Psalm chapter 27 verse 1, 2 and 3. सरेस्पोर मुजो उजवाड आणि मुजे तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. सरेस्पोर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. जेन्ना नसते मनीस म्हज्या आंगार पडोवंक येतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात तेन्ना तेच म्हजे विरोधी आनी दुस्मान आपटोन दपटोन पडतात. एक पौजूच म्हजे विरोध तांबगलो म्हजे काळीज भियोवचें ना. झूज म्हजे विरोध उठो म्हजो बरवसो तीर रावतलो. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचे राज आनी ताची कुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. कोलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 2. संवसारी वस्तूक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोन दिया. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10. आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया. सरेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोणी तरी निराशी जाला. तिरसणेन ताका भियोन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडलां. ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडलां. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारेन येकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. तुमच्या जिणेचें स्वरुपांत धड जावं. तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचे बरें देवाक मानतात आसलें म्हूण संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22. सरेस्परसो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताच्या काकुळती केदींच अंत ना. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. मुझे ते तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजारय आसतलीच पूण तुमी धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. साम चॅप्टर 61 वर्स 1. देवा म्हजो उलो आयक, म्हज्या विनवणेक कान दी. साम चॅप्टर 65 वर्स 2. कित्याक तूं आमचे प्रार्थन आयकताय, सगळे मनशाकूळ तुजे सरशीन येता. साम चॅप्टर 62 वर्स 1 and 2. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें कडाप, म्हजें तारण, म्हजें कोटें, देखून हांव केदींच हालसो ना. साम चॅप्टर 6 वर्स 2. म्हजी दया कर सरेस्परा, कित्याक म्हजें बोळ विरोवन गेलां. म्हाका भलायकी दी सरेस्परा, कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसारना, दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. साम चॅप्टर 34 वर्स 15. सरेस्पराचे दोळे नितिवंताचेर आसात, ताचे कान तांची बोब आयकता. साम चॅप्टर 123 वर्स 1. तूं सर्गी सिंहासनाचेर बसलाय, तुजे कडेन म्हजे दोळे उबारता. साम चॅप्टर 123 वर्स 3. आमची काकुळत कर सरेस्परा, आमची काकुळत कर, कित्याक बेपरवा सोसून सोसून आमकां पुरो जाला. साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2. गुडायेतावन सरेस्परा हांव तुका उलो मारतां, सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. साम चॅप्टर 72 वर्स 13. दुबळ्या धाकट्याचो तो दया करतलो, दळदिराचो जीव तो सांबाळतलो. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29. तकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्यांक तो गटाय दिता. जेरमाया चॅप्टर 31 वर्स 3. पयस्तान सरेस्पोर ताका दिश्टी पडलो, सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयता. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. धैर्य संडेल्यांक सरेस्पोर लागीं आसा, कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ, कश्टाक आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. साम चॅप्टर 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी, देवा एक नवो तिरोत्मो म्हजे भितर घाल. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 वर्स 12. कित्याक नितिवंताचेर सोमी दयेन दिश्ट घालता आनी तांच्या मागण्यांक तो कान दिता, पूण खोटेपण आदारतल्यांचेर तो रागाची दिश्ट लायता.
पूण सरेस्पोर करो देव तो जिवंत देव आनी सासणीक राय. देवा हांव तुका उलो मारतां कित्याक तूं म्हाका आयकताय.